देवाचें उतर ह्या नियाळ माळान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. दर्याचेर वादळ जावन दोन तारवोटी एका जुंयार पावतात. तातलो एक देव भोक्ती आसलो. तो मागण्यान वेळ सारतालो. आकांताच्या वेळार तो देवाक उलो मारता. देव ताका दिसता आनी सांगता, 3 वस्तू माग. तूं मागताय तें तुका मेळटलें. पूण एकूच तुका मेळटा ताच्या 2 भागांनी सुबेज तुज्या शेजाऱ्याक मेळटलें. तारवट्याक भूक लागलोली. तो जेवण मागता. जिनसा भासांचें रुचीचें जेवण ताका मेळटा. ताच्या शेजाऱ्याक ताच्या 2 भागांनी ओदीक जेवण मेळटा. तारवट्याक रावोंक घर नासलें. तो बिराड मागता. ताका एक सोबीत घर मेळटा. ताच्या शेजाऱ्याक राजा पातशेया सारकी पालास मेळटा. वेळ पावलोलो तारवट्यान 3रो उपकार मागोंक. तो म्हणटा, म्हजो एक दोळो काड. तारवोटी ओद्दो कुड्डो जाता. ताजो शेजारी 2 तोळे ना जावन सगळोच कुड्डो जाता. निड्डूकाय भोक्तिवंत मनशाक कुड्डो करता. शेजाराचें बरें जालेलें आमच्यान पळोवंक नाका. निड्डूकाय आमच्या दोळ्यांचेर साय हाडून आमकां कुड्डी करता. खालती जावन दुसऱ्यांक बरें मागोन घेवंक आमकां जोड जाता. आयच्या पयल्या वाचपान जोनास प्रवाद्याची देवाचेर तक्रार केलेली आमी आयकोता. तूं दोयाळ, मोवाळ काळजाचो. तूं रोखडोच रागार जायनाय. सुबामपणा विस्वासी मोग दाखयताय. येवजिल्ली इच्छा तूं सोडून दिताय. हें जोनसाक बरें लागोंक ना. तो देवाचेर रागार जाता. निनवे शारांक खास लायलेली जाल्यार जोनस प्रवाद्याक समाधान भोगतलें आसलें. निनवे शाराक बरें जालोलें ताका नाका आसलें. आयच्या शुभवर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक आमच्या बापा हें मागणें म्हणूंक शिकयता. आमचो देव सगले रोसणेचो बापूय. तो सगल्यांक मोग दिता. सगल्यांक बरें करता. एकाच देवा बापाची मोगाची भुरगीं जावन सगल्यांचो मोग करुया. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोमया जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बाराबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर खुशाल राव, बरवशान राव.